सिमिलर आसा तो कशें FIR एकूच आसा 24/26 जो FIR आसा त्याच्या अंडर तांकां सगळ्यांक आपयल्या सिलेक्टिवली आपयल्या अशें दिसता कारण काल थोड्यांक आपयल्ले काल डिफरंट पणजेच्याच ज्युरिस्डिक्शनान म्हणजे तालिगांव ओल्ड गोवा हांगा दोनापावल आनी पणजे आपयल्ले काल सांजच्यो ज्यो नोटीसी गेल्या कोणाक ओल्ड गोवा आपयल्या कोणाक आक्षे आपयले जशें मनोजाक हांवें सांगलें मनोजाक ताणें हांगा आपयल्लो पण चेतनाक ताणें ओल्ड हांगा आक्षे आपयलो आनी एकट्याक कोणें आक्षे आपयल्लो सुनील सार्दिनेजकाराक तांणी ओल्ड गोवा आपयल्लो हाव कॅन दीस बी डन फर्स्ट ऑफ ऑल ज्युरिस्डिक्शन वेस्ट वीथ पणजी पुलीस स्टेशन सो आमी सांगलें आमी बरोवनूय दिला तांकां यू कॅनॉट डू दीस म्हणून फाल्यां जाय थंय जाय तशें आपयतले थोड्यांक कोणाक वाळपय आपयतले कारण आतां लोकांनी धमके दिल्या वाळपयच्या की आमचो देव म्हणून कोण तरी आसा थंय त्या देवा खातीर आमी हें करतले म्हणून सो ह्यो धमकी ही धमकी क्रायम जायना इज दॅट नॉट अ क्रायम ज्यो धमक्यो दिता ते थंयच्यान वाय लॉ इज डिफरंट फॉर बाकीचे गोंयकार आनी BJPचे जे लोक आसा तांकां क्रायम वेगळो अशें कितें तरी कायदो आसा सो आय थिंक समथींग हॅज टू चेंज आय हॅव टोल्ड द PI एंड आय हॅव टोल्ड कन्सर्न IO ऑल्सो की हॅज टू स्टे विदीन द एम्बीट ऑफ लॉ BNSन सांगता की जर तूं प्रोविजन म्हणलें दाखय म्हाका की थंय खंय आपोवंक शकता म्हणून कॅनॉट बी डन इफ एनीबडी रिसीव्स नोटीस टू गो टू एनी अदर पुलीस स्टेशन डोंट गो कम टू पणजी पुलीस स्टेशन आनी तुमचे स्टेटमेंट आसा ते हरशीं म्हणून कामाक लायल्यात पुलिसांनी पूण अमित बाबी कंप्लेंट कोणाच्या नांवान घेतला म्हणल्यार इट इज अ स्टेट कंप्लेंटा अंडर ते म्हणटा की अनलॉफूल असेंब्ली केली 8 वरां खंय तांणी सगळ्यांनी रस्ते आडावन दवरले आनी ते मिनिस्टराच्या घरा मार्च करून गेले म्हणून हो जो कंप्लेंट आसा ती कंप्लेंट देर इज नो क्रिमिनल ट्रेसपास तांणी लावंक ना सेक्शन तुम्ही पयलीं विचारलें तेन्ना सांगता आय जस्ट रेड दॅट आनी अनलॉफूल असेंब्ली इज अ मेन सेक्शन आनी बाकीचे जे रस्तो 8 वरां बघतो लोकांक त्रास जालो म्हणून लोकांनी कंप्लेंट केली म्हणून खंयची कंप्लेंट लोकांची कोणाची कंप्लेंट ना इट्स अ स्टेट कंप्लेंट रजिस्टर्ड बाय स्टेट ऑन इट्स ओन सरप्रायझिंगली त्या दिसान वेगवेगळ्या तरेन मिनिस्टरांनी आनी कोणें